गोय विधानसभेत बायलांचो सहभाग खूप उणो आसा ही चिंतेची गजाल अशी खंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून उक्तायल्ली। कांय दिसा उपरांत एका मंत्र्याच्या सेक्स स्कॅन्डला वयल्यान बोवाळ जालो। ह्या बोवाळा भितर त्रास सोंसचे पडले ते एका बायलेकूच। ह्या फाटभुंयेर बायलांचो राजकारणात फुडार कितें आनी तांची पिडणूक जाता काय कितें ह्या प्रश्ना वयल्यान विविध मळाचेर वावर करपी बायलां कडल्यान गोमंतक टीव्हीन तांची प्रतिक्रिया विचारली। पळयात एक स्पेशल रिपोर्ट। बॉलिवूडात नामना मेळिल्ली प्रसिद्धी गायिका हेमा सरदेसायन हाचेर भाष्य केला। बॉलिवूडात जे जाता ते आता गोयच्या राजकारणात पळोवपाक मेळटा। बायलेची प्रतिमा मलीन करपाक कोणाकूच हक्क ना। राजकारणात बायलां फुडें येवची न्हय म्हण तांकां मुद्दामून बदनाम करतात। बॉलिवूडात खूप जाणांची अशीच पिडणूक जाल्ली। देखून थंयसर मी टू ही चळवळ सुरू जाल्ली। गोयच्या राजकारणातूय मी टू चळवळ सुरू करपाची गरज आसा। जो कोण बायलेची प्रतिमा सोशल मिडिया वरवीं मलीन करतलो तांचेर कडक कारवाय करपा खातीर सरकारान कायदो हाडपाची गरज आसा अशी मागणी सरदेसायान केली। हांव हेमा सरदेसाय आनी हालींच हांवें आयकलां की आमचे जे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मॅडम आसा मॅडम मुर्मू ऑनरेबल प्रेसिडेंट आमची तिणें सांगलें की चड रेप्रेजेंटेशन जाय वुमनाचें इन द पार्लमेंट एज इन बॉलिवूड एज इन हॉलिवूड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज वेर देर इज पावर एंड फेम सो इन पॉलिटिक्स कास्टिंग काउच मी टू मुवमेंट हांगाय चलता इन द पॉलिटिकल सीन ओके सो मेनी वुमन आर स्कॅर्ड टू कम आनी जेन्ना बऱ्यो चलयो येता फुडें की आमी कितें करतलीं आमी पंच जातलीं आमी हें जातलीं तेन्ना तांच्या चरित्र्याचेर लांछन मारलेलें जाता फ्रॉम द ऑपोजिशन सो दे आर स्कॅर्ड टू कम आउट सो दॅट्स वाय अ लॉ हॅज टू बी मेड दॅट यू कॅनॉट मेस विथ अ लेडीज कॅरेक्टर सॉरी you cannot mess with a lady's character. It is her dhan, her actual dhan is her character. Otherwise, why would Hema be clean? Why am I a clean girl? Why they are saying, why Mr. Anu Malik said you're the cleanest in the industry. So that is the reason why I'm very strictly asking for a law that has to be put out ASAP, and it is the hands of the government. I would like Honorable Dr. Pramod Sawant to give me an appointment with all the ladies who are concerned about this ASAP, so that this law goes out there that people have to think twice before putting their finger onto anybody's character. राजकीय मळार वावर करपी बायलांची प्रतिक्रिया गोमंतक टीव्हीन ऐकून घेतली। बायला स्वता जावन राजकारणात फुडें सरनात। राजकारणात येवपा खातीर तांकां दादल्यांचेर निबून रावचें पडटा। फकत कोणाची बायल कोणाची चली वा कोणाची भयण ही राजकारणात येता हें बंद जावपाक जाय। बायलांनी स्वता फुडाकार घेवपाक जाय अशें मत सांकवाळची जिल्हा परिशद वांगडी अनिता थोरटान उक्तायले। माझी इच्छा MLA जावपाची आसा काय ना इज नॉट इम्पॉर्टंट। त्या पॉलिटिक्सान येवपाक एक स्वताचें एक मोटीव आसपाक जाय की समाजा खातीर कितें तरी करपाक। मागीर ते लोकांचेर आसा कितें करपाचें तेका पंच करपाचें ZP करपाचें MLA करपाचें फुडें व्हरपाचें ते लोकांचेर आसा। पूण हे जर आतां पंच जायत आसतना जेन्ना तुमी सुरवात करता पंचासून नाजाल्यार आनी खंयचे ल्हान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना तुमी सुरवात करता त्याच टायमार जर तुमी बायलांचेर अशें जर तेंच्या कॅरेक्टराचेर जर तुमी अशें शिंतोडे उडत रावले तुमी जर तांकां ब्लेम करीत रावले जाल्यार बायलां मुखार येतली कशी। एक वाटेन तुमी म्हणटा शिकलेली बायलांनी येवपाक जाय एज्युकेटेड बायलां शूड कम इन द पॉलिटिक्स बायलां शूड कम इन द पॉलिटिक्स एज्युकेटेड लोक येवपाक जाय एज्युकेटेड लोक येता बायलां येता तुमी तेन्ना तांकां ब्लेम करता। सो खंय तरी हे स्टॉप जावपाक जाय आनी खऱ्यांनी बायलां जी काम करून दाखयता जी केपेबल आसा त्या बायलांक फुडें येवपाची संद दिवपाक जाय। आनी हांव तुमच्या सारके मिडियाचे जे भाव आसा तांकां लागीं मागता भाव भयण जे मिडियान आसा तांकां मागता की तुमचोय तितलोच मोलाचो हात आसतलो की खऱ्यांनी कोण काम करता ताका तुमी वयर काडपाक जाय। तुमी ह्या पॉलिटिक्साक बळी पडपाक जायना तेन्नाच ही गजाल फुडें जावं शकता नाजाल्यार जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक त्या बायलेचे जे कितें आवाज आसा तो थंयच्या थंयच उरतलो। तशेंच बायलांक पंचायत वेंचणुकेंत 33% आरक्षण आसा। ह्या आरक्षणाच्या फाटभुंयेर ती राजकारणात वयर सरतात पूण दादल्या राजकारण्यांक ती वयर सरिल्ली पळोवपाक जायनात। देखून ह्यो असल्यो गजाली घडटात। गोय महिला पंचायत शक्ती अभियानाचे अध्यक्ष नेली रॉड्रिगीसान सांगले। 73rd amendment of the Constitution
It ushered in a good era. 33% reservation of women. They could enter panchayats and zilla panchayats. There is no reservation for women. There only money, muscle power, fights, and you can win. So it is very difficult for even women who are duped. Now even me, I don't think I would have been in politics if not for 33% reservation. I'm a Saharan teacher. We don't have money and muscle power to fight elections. Okay, and even if we want to go forward, you know how the situation and circumstances are. So a 73rd amendment alagan by panchayat, zilla panchayat, खूप बरे काम करतात. And when they are doing so much good work, the second time, third time, they have to stand against gents. They don't come to door and they cannot bear to see the women coming up. And they don't tell something like this type allegations galon, husband usar koron. You know, all these things are there in politics too. You cannot tarnish my image with my work and with the work that I do. Then they'll find something, because you know the best thing to spoil a woman's image, which will spread like wildfire, is to do such and tamashas like how it happened to Aishwarya. So this is what we condemn, and that is what HIMA has demanded from the government, and we should and I strongly support, and I hope it's implemented soon. राष्ट्रपतीन उक्तायली खंत ही चिंतेची गजाल. विधानसभेत 3 आमदार आसात, पूण त्यो वडेगात आमदार आनी मंत्र्यांच्यो बायल्यो. राजकीय फाटबळ नाशिल्ल्यो बायल्यो राजकारणात व्हडल्यो अपेक्षा घेवन फुडें सरतात, तांकां खंय तरी चेपतात अशें ह्या एकंदरीत प्रकरणा वयल्यान दिसून येता. जर बायलांक स्वताच्या बळग्यार विधानसभेत येवचें आसत तर बायलांनीच बायलांक तेंको दिवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.